मदींच बी जे प्रेसिडेंटान म्हटलां की आमी सीएमाक सांगतले की ते वचना विषय कसो ना, विषय कसो आसा, हांव मुख्यमंत्री म्हणून एकदां गेलो, ताचे कडेन डिस्कशन्स केले, डिस्कशन्स केल्या उपरांत पॉझिटिव्ह आपल्याकडे तांकां हांगा डिस्कशन्स केल्या उपरांत ताच्या म्हणजे हांव थंय यो, कारण हांवें जे डिस्कशन्स केले ते ओपन फोरमाचेर आसा, तांकां ज्या पद्दतीचे ऑफर्स दिले, ज्या पद्दतीचे तांकां समजून सांगलें, सगळ्यो गजाली बेजीक तर आमचे म्हणटाले पयलीं सर्वे तरी करपाक जाय. तो सर्वे करपाक गेल्ल्या खातीर गोंयच्या पुलिसान ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे जर शार्प म्हणजे कुयतो घेवन ताका एकट्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक ताणें हात काडले, 20 स्टीच पडले, दुसऱ्याक ताच्या कोणाच्या पांयाक लागल्या, कोणाच्या फाटीक लागल्या, कोणाच्या तकलेक लागल्या, 3 जाणां तरी कोणाच्या बारीक म्हणजे इवन तो बिचुलेकी आहे इंजर्ड, म्हणजे ताच्या हाताचे तो ताका ब्लड आयलें, म्हणजे जरी स्टिचीस ना केले की अशा पद्दतीन मारप, परत तांच्यांनी मसाल्याचें उदक काडून दोळ्यांत मारप, ही वृत्ती जी आसा ह्या पद्दतीची हे जे आहा ती म्हाका दिसता गोंयकारा कडेन अशा पद्दतीची वृत्ती आसची न्ही. आमी जेन्ना बसून डिस्कशन करपाक तयार आहा, हांव एकदां येता तेंच्या कडेन म्हाका दिसता हांव 3 फावटी वचलो, अनऑफिशियली तेंका हांवें दोनदां आपयलें, दोनदांय साखळे डिस्कशनाक गेलें, हांव थंयसर गेलो, हांवें थंयसरूय तेंच्या कडेन डिस्कशन केलें, थंयसरूय हांव ताका सांगलें अशी परिस्थिती आहे की ते मानूच ना आनी तुमकां आपल्या त्या म्हणटा तुमी ती तांच्यांनी येवचें न्ही, उस्काराचेंच सांगतालें म्हाका, हांव यो उस्कार येयले न्ही, उस्कार येयले चड येवचे उस्कार आनी सांगलें तेंच्यांनी कांय एनजीओज तांकां हे करता बरोबर आहे. हय एनजीओ आनी पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा पळय तो पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न करता. राज्याच्या विकासाचो विशय म्हाका दिसता हो पॉलिटिकल पार्टीनी बी लक्षांत घेवन फुडें वचपाक जाय. एनजीओ जर पडले ना, एनजीओ सगळ्या गोष्टी बंद उडोवपाक खातीर आसा, ज्यो गोष्टी बंद कश्यो पडटल्यो राज्याच्या विकास डेव्हलपमेंट फाटीं कशी इतकेच एनजीओ पळयता. एक्शन एनजीओचेर एक्शन हांव कितें करतलो, एनजीओ एक्शन वेगवेगळे तेचे आमचे कॅल्क्युलेशन आसा. एटलिस्ट म्हाका दिसता पब्लिकांनी निदान एनजीओ समजोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. त्याची तेंच्यांनी बी एनजीओच्या बांदरेक पडचें न्हय इतकेंच म्हाका सांगता. हांव तशें म्हणटना ते अपील जाता की हे फुडें तशें ट्रॅक जाल्यार ते त्या लेवलाचेर वयतले तो पर्यंत ते स्टॉप करता. काही जाण जे आहा तुमी इन्स्टिगेट करता, काही जाण तशा पद्दतीन शेवटी ते आमचेच म्हणजे गोंयकार आमचेच भाव भयणी आसा, खंय तरी तांकां राग आयला साहजीक आसा, कारण सरकारची जमीन इतकी वर्सां जी आसा पळय म्हणजे थंयसरल्यो फक्त 17 फॅमिली कडेन ती जमीन आसा, पुराय गांवा कडेन ना. ते खंय तरी विशय जो आसा तो वेगळ्या गांवा कडेन तो कोर येता. आमी जर म्हणटा 17 फॅमिलीचे सगळ्या गांवांत जाल्यार